प्रेज यू जीसस. आर्गां तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, वाखाणणी तुका जेसू. आमी शिकल्या की रोचून हाडपाची पदवी, आख्या अंतरळान रोचून हाडपाची पदवी देवाच्या उतरान आनी देवाच्या आत्म्यान आसा म्हणून. जेन्ना देवाचें उतर आनी आत्मो बरोबर एकामेकाच्या सहकारान वावुरतात आनी वावर करतात तेन्ना सगळे रोचून हाडपाची शक्ती आसा म्हूण आमी शिकल्या. आज आमी शिकतल्या की देवाचें उतर सदांच शार्ती पावता. देवाचें उतर सदांच यशस्वंत आसता. देवाचें उतर सदांच ताका एक बरो निकाळ मेवताच. तें केन्नाच हारोना, केन्नाच तें जायनासतना उरोना. देवाचें उतर शार्ती पावना अशें केन्नाच घडोंक ना. आमकां हाची खबर इजाया प्रवेदाच्या 55 आवेस्वरान 11 वळीन देव आपणा उतरान आमकां सांगता. तशेंच म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर म्हजी खोशी पाळल्या बगर आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. तर देव आमकां उक्तेपणी सांगता की आपलें उतर सदांच एक निकाळ हाडल्या शिवाय रावना. तें निर्फळ जायना, शार्ती पावल्या शिवाय रावना. जेन्ना देव आपलें उतर उलयता तेन्ना देवान जें कितें करपाक धाडलां तें उतर करूनच देवाशी परत येता. तें सदांच यशस्वंत जाता. तें काम जें देवान ताका फरमायलां तें जेरूल जाता. तर आमी सदांच उगडास धरूंक जाय की ह्या देवाच्या उतराचेर आमी खरेपणी आनी 100% पातयो येता म्हणून. अशें घडयेक आमी म्हणूं येता म्हणटल्या आमच्या मनान देवाचें उतर जावन आसा एक गॅरंटी कशी. जे भाशेन केन्नाय आमी कितें वस्त घेता तेन्ना एक टीव्ही घेता, फ्रीज घेता, एअर कंडिशन घेता वो कितें एक म्युजीक सिस्टम घेता तेन्ना तो शॉपवालो आमकां एक बरोवन एक गॅरंटी दिता न्ही. 2 वर्सांची गॅरंटी, 5 वर्सांची गॅरंटी अशें दिता. तशेंच देवाचें उतर जावन आसा एक गॅरंटी सासणाच्या सासणांक. कित्याक देव म्हणटा संवसार सोंपो पर्यंत आपूण तुमचे बरोबर आसतलो आनी म्हजें उतर केन्नाच ना अशें जावचें ना. तें सदांच निकाळ हाडटलेंच आनी बरो निकाळ हाडटलें. सदांच यशस्वंतूच तें जाता. तेच भाशेन देव आमकां सांगूंक सोदता की ज्यो बासावण्यो हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सदांच घडून येतल्योच. आनी देखून आमी देवाचें उतर एक बरोवन दिल्ली गॅरंटी कशी आमी मानूंक जाय आनी ताचेरूच पातयेवन रावपाची आमकां एकल्याक गरज. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. 9व्या कोरोरान जेजूय आमकां हाचें कितें देवाच्या उतरा विशीं आमकां सांगता. जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान 6व्या आवेस्वरान आनी 60 आनी 3 वळीन. जुआंवचो 6वो आवेस्वर 60 आनी 3 वळीन. जॉन 6 वर्स 63. तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. जेजू म्हणटा तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. तो जेजू आमकां सांगूंक सोदता की देवाचें उतर बेश्टो एक आवाज वाऱ्यार जो जाता तसो न्हय, नाजाल्यार बेश्टी उतरां अशीं धोया कागदार बरोवन दवरल्यान तशीं न्हय. पूण म्हज्या उतरान आत्मो आसा आनी देवाचेंच जिवीत आसा. तो उतर उलयलें म्हणटच त्या उतरा बरोबर आत्मोय आसा आनी देवाचें जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर उगडास धरुया की देवाचें उलयल्लें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. आनी ह्या उतराची खर समजणी आनीक आमकां बरोवन हेब्रेवाच्या पुस्तकार 4थ्या आवेस्वरान आनी 12वे वळीन आमकां मेवता. हेब्रेवाचो 4थो आवेस्वर आनी 12वी वळ. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट. देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस रोमता.
जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात, थंय पर्यंत ते रिगूंक शकता. ते मनशाच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना तपासून तांचे विशीं आपलो निवाडो दिता. तर देवाचें उतर म्हणल्यार जिवें आनी बलिश्ट. ताका शक्ती आसा आमचें मन तपासपाक. अशें म्हणटा आमच्या हाडां भितर मेंदू आनी सांदे दोशी जाता थंय पर्यंत ताका रिगूंक शक्ती आसा. आतां देवाचें उतर जिवें म्हणल्यार ताका जिवीत दिवपाक जिवितान भरलेलें तें आसा. तशेंच बलिश्ट म्हणल्यार ही एक जावन आसा शक्ती, ज्या शक्ती वरवीं आमकां एक बरो निखाळ मेळटा. ह्या शक्तीन आमकां कितें बदल हाडूंक जाय तो बदल आमकां मेळटा आनी जें कितें नवें तयार करूंक जाय तेंय हेच शक्तीन तयार जाता. एक उदाहरण घेवया. जर तूं एक खडप आसा, एक व्हडलें खडप, आनी हें खडप आमकां फोडूंक जाय जाल्यार जायते कडेनी जेलाटीन म्हणून घालताले नाल्यार सुरंग म्हणून घालताले आनी त्या सुरंगाच्या बळान सुरंगाचे शक्तीन हें खडप फुट्टालें. फुट्टा ज्या जाग्यार तांकां फोडूंक जाय, खंयसर पळय आसा दोंगरांचेर बी तांकां फोडूंक जाय तें सुरंग घालतात नाल्यार आदी ताका जेलाटीन म्हणटाले. तें घालून त्या खडपाचे कुडके जातात, ल्हान ल्हान तुकडे जातात. तर आतां जें खडप आसलें ताच्या जाग्यार कितें मेवलें आमकां? ल्हान गुणे मेवले, ल्हान फातर मेवले, गोडेक पिठो जातलो, थोडी माती मेवतली. तर कसले शक्तीन तें जालें? तें पळय सुरंग घाल्लें वो तें जेलाटीन घाल्लें, ताच्या शक्तीन तो आमकां निकाळ मेवलो. हालेलुया. आतां आमच्या जिवितान तर आमकां कसलो बदल जावंक जाय, कसलें आमचें जिवीत तर कितें तरी नवें जावंक जाय जाल्यार आमकांय एके शक्तीची गरज. आनी ती शक्ती म्हणल्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर बलिश्ट म्हणजे पदवेन भरलां, शक्तीन भरलां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुका तर तुज्या जिवितांत कितें तरी करूंक जाय, कसलो बरो वावर तयार करूंक जाय, तुज्या जिवितांत कितें सारकें ना तें जाग्यार घालूंक जाय, सारकें करूंक जाय. फक्त कुडीनूच न्हय, तुज्या मन तर आमचें सारकें ना, वायट चिंतना आसा, तो सगलो वेळ आमचें मन कडूसाणीन भरलेलें आसा, हें तर जाग्यार घालूंक जाय जाल्यार खंयचोच दोतोर ह्या संवसारांतलो हें करूंक शकना. दोतोराक फक्त शक्ती आसा आमचे मेंदू सारको करपाक. मेंदू सारको ना जाल्यार ऑपरेशन करपाक, वो कितें मेंदवाक कितें जालां, कित्याक मेंदू एक सांदो. पूण आमचें मन जें आसा तें जावन आसा आत्मीक, आनी दोतोर तें मन आमचें पेकोवणी हाडूं शकना. आत्मीक जें कितें आसा तें दोतोरांच्या लागीं शक्ती ना आनी पदवी ना तें करपाक. तांचे लागीं फक्त पळय आमचे कुडीचे सांदे आसात तेच ते जाग्यार घालूं शकतात, ताकाच वखद दिवन ते बरें करूं शकतात. पूण देवाच्या पदवेक शक्ती आसा, कित्याक आमचें देवाचें उतर आमकां सांगता ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी परस जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत तें रिगूंक शकता. तर तें सारकें आमच्या दर एका सांद्या भितर वचूं शकता, हाडांनी भितर वचूं शकता. हाडां भितर जो मेरो आसता थंय वचून ताचें तें बदलाव करूं शकता. तर ही जावन आसा देवाच्या उतराची पदवी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दर एका मनशाच्या जिविताच्या भागान तें वचूं शकता. आमची आख्खें सैम जें आसा, आमचें मन, आमचो आत्मो, आमची कूड, खंय सगळे आमच्या कुडीचे भाग एक एक सांदो ते निटायेर घालूं शकता, पेकोवणी हाडूं शकता. जेन्ना देवाचें उतर आमी उलयता वा तें म्हणीत आसता तेन्ना ती एक आमकां बरोवन दिल्ली गॅरंटी, आनी हें सदांच बरेंच कितें तें घडोवन हाडटलें.
देवाचें उतर आमी म्हणटा एक बरोवन दिल्ली गॅरंटी सदांच तें बरेंच कितें घडोवन हाडटा, रचून हाडटा आनी बरें तेंच तयार करता. प्रेज यू जीसस, हालेलुया. आर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता. ही शिकवण तुवें आमकां दिल्याय ह्या बलिश्ट सोतांचेर आनी जेजूच्या नांवान तुजें उतर जिवें आनी बलिश्ट दोनूय वाटेन पाजलोले तोरवारी परस तें रोमता अशें तुवें आमकां शिकयलां. तें सारकें भितर वेता दर एका म्हज्या मोनाच्या भागान. आमचे मोनाकूय भाग आसात. आमी जेन्ना दिसभर उलयता चिंता तेन्ना एक भाग आमचो चालू आसता, पूण जेन्ना आमी न्हिदता तेन्ना हो भाग न्हिदता, पूण दुसरो भाग आसता तो भितरल्यान ती आदली कितें दिसभर कितें जालां पळय ती चिंतना आमच्या मनान घोळटात. थंय पासून देवाचें उतर वेता. केन्नाय आमकां कसली तरी भिरांत आसा, ते भिरांतीक लागून कसलीं सपनां पडटात. थंय पासून देवाचें उतराक शक्ती आसा भितर वचपाक ह्या मनाच्या भागान आनी त्या भागाकूय पेकोवणी हाडूं शकता. जायते फावटी आदलें कोणें कितें आमकां म्हणलां, आमच्या मायन पायन शापायन कितें म्हणलां, शामायन कितें म्हणलां, कोणें गोच्च्यांनी कितें आमकां दुखयल्यान, हे सगलीं चिंतना हे सगलीं उतरां आदलीं दुखीचीं आमी घेवन बसलेले आसा. थंय पासून देवाचें उतर वचून त्या भागांनी आमकां पेकोवणी दिवन ते घावे आमचे पेकोवपाक देवाच्या उतराक शक्ती आसा. देवाच्या उतरा वरवीं आनी देवाच्या आत्म्या वरवीं ह्या भागांनी आमकां पेकोवणी फावो जाता. हें देवाचें उतर आमच्या दर एका कुडीच्या सांद्यांक पेकोवणी हाडटा. जें कितें सारकें ना, खंयच्याय भागान कितें तूं किडणेन एक फातर आसा थंय तो फोडूं शकता. हाडांत जें कितें सारकें ना, खंयच्या आनी दुसऱ्या आमच्या सांद्यांनी एक सिस्ट आसा तें ताचो नाश करूं शकता आनी तातूंतय आमकां पेकोवणी हाडूं शकता. तर ह्या वेळार हांव तुज्या दर एका कुडीच्या सांद्या लागीं उलयतां. तूं ह्या म्हज्या भावा आनी भयणीच्या जिवितांत एक एक कुडीच्या सांद्यांनी आपलें नवें जिवीत जेजूचें सुभाम जिवीत घेवचें ह्या वेळार. आनी सगल्या कुडीचो दर एक सांदो बरे तरेन वावर करता. जे परी रोचनार देवान ताका रोचला म्हणून हांव सोत मानतां. जेजूच्या नांवान हांव फरमायतां दर एका कुडीच्या सांद्याक बरे तरेन वावर करच्याक, जे भाशेन तुका रोचनार बापान रोचलोलो तसो. आनी कांयच खंयच्याच भागाक कांयच वायट जायना जावंक हांव फरमायतां. सगल्या सांद्यांनी बरे तरेन वायट करचें आनी जें कितें सारकें चलना तें ह्या वेळार हांव ताचे लागीं उलयतां जेजूच्या नांवान. जें कितें सारकें चलना तें ह्याच वेळार बंद जाता आनी नवे भाशेन नवे तरेन तोच सांदो कुडीचो आपलो वावर करूंक लागता. म्हज्या इश्टा, जेजूच्या घाया वरवीं तुका पूर्णपणी पेखोवणी मेवता आनी जेजूच्या नांवान तुका पूर्ण सुटका मेवता. आनी देवान दिल्ली गॅरंटी घेवन ह्या वेळार संतोश भरीत जा, कित्याक तुका देवाचें उतर मेवलां आनी उतरा वरवीं तुका ताचें सुभाम जिवीत मेवलां. ज्या जाग्यार देवाचें उतर आसा थंयसर जेजू आसा आनी जेजू आसा थंय ताचो आत्मो आसा, जो पवित्र आत्मो म्हणटा आमी तो जेजू बरोबर आसा. जे भाशेन उतर देवाचें उतर आनी आत्मो बरोबर वावर करतात तसोच जेजू आनी ताचो पवित्र आत्मो सदांच एकवटान आसतात आनी सहकारान वावर करतात. आतां तोच जेजू तुका हें उतर सांगता. तुका सांगता म्हज्या बाबा म्हजे भयणी, घे म्हजें उतर तुज्या काळजान. म्हजें उतर म्हणल्यार हांवूच. आनी जेन्ना हांव तुज्या भितर आसां तेन्ना म्हजो पवित्र आत्मो तुजे भितर आसतलो आनी दोगूय आमी तुज्या भितर वावर करतल्या बरो वावर तुजें जिवीत बदलपाक. जितले फावटी आमी देवाचें उतर उलयता तोंडांतल्यान ताचेर सोत मानता तितले फावटी आमचे भितर ही नवी रोचून हाडपाची शक्ती आमी तयार करता आनी ताच्या वरवीं देवाचें उतर उलोवन आमच्या जिवितांत जायतें बरें आमच्यान घडोवन हाडूं येता. म्हज्या इश्टा, उगडास तर देवाचें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. तर हें जिवीत जें तुका मेवलां तें दुसऱ्यांकूय दिवपाची गरज आसा. तर तुज्या भोंवतणी नदर मारून पळय, तुज्या घरांत, तुज्या शेजाऱ्याक
कोण तरी दुयेंत आसा, पिडेंत आसा, जाका चिंतनाच्या भारान चेपलेलो आसा, ताका ह्या देवाच्या उतराची गॅरंटी दी. ताकाय सांग देवाच्या उतरा वरवीं जायतें बरें जाता. देवाचे उतरा कितली पदवी आसा ते शार्ती पावल्या शिवाय केन्नाच रावना. तर तुजे हात जे माखलेले आसा ते तुज्या पिडेंत आसलेल्या भावाचेर भयणीचेर दवर आनी जेजूची पेखवणी ताका फावो कर. दर एकल्याक जी आमी जेजूचेर स्वत मानता आमकां ही पदवी दिल्ली आसा पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरें करपाक. जे कोण त्रासांत आसात, कोश्टान आसात, जांकां खूब कितें कितें तांच्या मनांनी चिंतनाच्या भारान आसात, तांचेरूय आमी हात धरून तांचे खातीर आमी देवाचें उतर उलोवन तांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूं शकता. जी आत्मीक कुड्डेपणान जियेतात, आजून तांकां देवाच्या उतराचो उजवाड मेळोंक ना, तांच्या खातीर आमी ह्या वेळार देवाच्या नांवान तें कुड्डेपण आसा तें ना करता आनी पयस करता. सगळे तरेचे जे डिप्रेशन आसा, सगळे तरेचे मनाचो भार आसा, जीव दिवपाच्यो ताळण्यो ज्यो आसात त्यो ह्या वेळार आमी जेजूच्या नांवान ना करता. तुमच्यानूय तांकां सांगूं येता देवाच्या उतरा विशीं देवाची पदवी जी आसा ती, आनी तूं एक दुसऱ्यांक एक बेसांव जावंक पावता. बापा, जेजूच्या नांवान हांव ह्या म्हज्या भावाचेर वा भयणीचेर जे ह्या वेळार हें उतर आयकता ताचेर तुजी माखणी देंवयता. बापा, जेजूच्या नांवान म्हजो भाव म्हजी भयण माखलेली आसा, तुजी पदवी तांचेर देंवलेली आसा. म्हज्या इश्टा, जें कितें तुज्या भितर सारकें ना, तुजे कुडीन खंयचो बागान तुका पिडा आसा ओ आनी कितें सारकें ना, त्या ह्या वेळार हांव त्या आत्म्याचेर हुकूम घालतां, भायर सर म्हज्या भावाच्या आनी भयणीच्या जिवितांतल्यान. तूं जो आत्मो तांकां घोट धरून आसा, तांचें जिवीत चोरूंक नाडूंक आनी इबाडूंक आयिल्लो आसा, तुका हुकूम घालता जेजूच्या नांवान भायर सर आनी तांचेशी आनी तूं केन्नाच परत येवचो न्हय. म्हज्या इश्टा, उगडास दवर, जेजू तुजो मोग करता. ताणें तुका पेखवणी दिल्या आनी तुका सारकोच सुटका दिवन तुका फ्री केला, तुका सगळे तरेचें मेखलेपण दिल्लें आसा. जेजूच्या नांवान तूं आतां सुटकेन भरलेलो मनीस आसा. दर एका तुज्या जिविताच्या भागान तुज्या भलायके वाटेन तुका पेखवणी मेवल्या, तुज्या सोयरी गोत आसा, तुज्या भावा भयणी मदें ओर इश्टां मदें ओ आवय भुरग्यां मदें घोव बायलां मदें जें कितें बांदपास आसलें, जें कितें सारकें आमचें चलोन आसलें, देंवचारान फूट घाल्ली मदें, ह्या वेळार जेजूच्या नांवान तुका सुटका फावो जाता. तुज्या कामाच्या जाग्यार जरी तर कितें अडचणी आसल्यो, तुजें काम सारकें जायना आसलें, कितें ना कितें अडचणी येताल्यो, ह्या वेळार जेजू तुका त्याय भागान सुटका फावो करता. पयशांचे बाबतींत गरीबसाण कशीच ती कितें ना कितें थंय आमी उरल्या, त्याच जाग्यार उरल्या, आमकां दिसता की आमकां ह्या खणींतल्यान भायर सरूंक जायना, तर ह्या वेळार जेजू तुका ह्याय तुज्या जिविताच्या भागान तुका सुटका फावो करता आनी तुजें आखेंच जिवीत जेजू पेखवणी हाडटा. कसले तरी आमकां वायट संवयो आसात, वायट वोंदावण्यो आसात, बेबदिकायेच्यो, ड्रग्स घेवपाच्यो, सिगरेट ओडपाच्यो वा परत परत त्याच पातकान पडपाच्यो, ह्या वेळार जेजूच्या नांवान ताचो नाश जाता आनी तें सगळें नपयत जाता. तुका नवें जिवीत फावो जाता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन. जेजूच्या नांवान सुभाम जिवीत जियोया. आमेन.